सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू परत वाटेन लागच्या वेळार एक मनीस ताजे सरशीन धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिंपी घालून ताजे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक चिवी सोडूंक हांवें कितें करीसय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. जिवेश मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, फोडसाक सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापोयक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हे सगळें म्हज्या भुरग्यापणांतावनूच हांव पाळन येयलां. तवळ जेजून ताजेर मोगाचेर दिश्ट घालून पाटी काडिनासतना म्हणलें, तुवें करी जायसरलें एक काम मात्र बाकी आसा. वस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्याक वांटून दी. सरकार तुका दिर्वे आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताजें तोंड बावलें आनी तो कंतिश्ट जावन पाटी गेलो, कित्याक ताका येतेश्ट आस्त बुदीक आसली. तोळ आपल्या भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर ताणें दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणालो, ग्रेस्तांक देवाच्या राजांत रिगोवंक कितलें कश्ट मारतलें. ताजी ही उतरां आयकून शीस तटक जालें. पूण जेजून ताका परत्यान सांगलें, भुरग्यानो, देवाच्या राजांत रिगोवंक कितले कश्ट. एक खरेंपणी सुवेच्या बिडांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांतले ससारायेन रिगासोना. ही आयकून ते आनीक चड अजाप जालें. तशें जाल्यार कोण बाचाव जायत म्हूण एकामेका ते म्हणाले. तवळ जेजू आपली दिश्ट ताजेर लावन म्हणालो, मनशांक ते असाध्य वय पूण देवाक न्ही. सर्व संगती साध्य. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आयची दोनी वाचपां आमी चित दिवन आयकल्यार पयल्या वाचपांतावन आमकां मेळचो संदेश जावन आसा भावार्थाचें देणें. सांत पावल पत्रांत बरोवन सांगता, सुरविल्या क्रिस्तांवांक भावार्थाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. त्या देखून सर्व ह्या संवसाराच्या संतोशाक आनी संवसार दिवच्या त्या सुखाक तावन तुमी पयस आयल्यात. ते नेगारलां तुमी आनी त्या देखून सर्गा राजांत तुमकां हाजो इनाम मेळटलो, कित्याक तुमचो भावार्थ श्रेश्ठ जावन आसा. सर्व संवसाराच्या वस्तू प्रास सर्व मोलादीक जावन असो भावार्थ आनी ह्या भावार्था खातीर आमी येता. आयच्या वांजेलांत एकलो तरणाट आसतो. एका ग्रेस्त मनशाचें उदाहरण वा एक सन्निवेश जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां दिता. ग्रेस्त मनीस येवन ताजे लागीं विचारता, म्हाकाय तुजे सांगात येवंक जाय, म्हाकाय तुज्या शिसा पैकी एकलो जावंक जाय, पूण कितें करीचंय? जेजू इतल्यान सांगता, चड कांय व्हडली व्हडली शिकोवण दिवंक वचना, केवळ ताका सांगता उपादेश तूं पाळ. उपादेश पाळल्यार सकडी पुरो. हो ग्रेस्त मनीस सांगता, ल्हानतावन सावन हांव पाळन आयलां. खंडीत सावन हो वांजेल जायते पड तुमी आयकलां, पूण ताजे उपरांत येवचे ती उतरां ह्या विशयांत आमी नियाळ करूंक जाय. कित्या खातीर हो तरणाटो हो ग्रेस्त मनीस फाटी गेलो? केवळ ताजी आस्त बोदीक ताका आसली म्हणून गी, वा आस्त बोदिकेक इतलो तो अटॅच जाल्लो गी? खंडीत जावन न्हय. तो ग्रेस्त मनीस देवा जेजू थंयच्यान फाटी गेलो. पयले सुवातेर ताका भावार्थ नासलो. जर तर ताका भावार्थ आसलो तो जेजू थंय फाटी येतलो. भावार्थाचे देणें दिवचें देवान मनशान न्हय. इगर्समातेक जर तर आमी सर्व आसा एक असोसिएशन जावन आमी येवना, एक एन्युअल पयशे दिवन इतले पयशे त्या देखून एक कायदो म्हणून आमी येवंक ना. बगार देवान आमकां भावार्थाचें देणें दिलां, त्या देखून ह्या मेजा बावारी आमी हांगासर आसा.
आनी हाजे उपरांत कितेंय जाल्यार ह्या भावार्थानच आमी तीर रावता आनी त्या देखीक देवा लागीं मागूंक जाय भावार्थान आमकां तीर रावच्या खातीर. दुसरें कारण कित्याक हो ग्रेस्त मनीस फाटीं गेलो. साबार पावटी रुली आनी रेगरो पाळूंक मस्त सुलाभ, पूण कश्ट आसा एकामेकाचो मोग करूंक, कश्ट आसा दुबळ्या धाकट्यांक पावोवंक, कश्ट जाता दुसऱ्यांक स्विकार करूंक. म्हजें जिवीत म्हाकाच जिवंक मस्त सलीस. ग्रेस्त मनशा कडेन जायतें आसलें. साद्या उतराडी सांगचें तर हो ग्रेस्त मनीस इल्लो पिट्टासी जावन आसलो गी म्हणून. त्या देखून ताका दुसऱ्यांक दिवन गोत्तू ना, दुसऱ्यान तावन घेवन गोत्ता आसा. जेजू एकच सुपटी ताका सांगता, तुजें कितें आसा पुरो तें वीक, उपरांत येवन म्हजो पाटलाव कर. कित्याक त्या ग्रेस्त मनशाची आस्त बोदीक ताजी मोत ताज्या ग्रेस्तकायेंत आसली, देवात न्ही. त्या देखून जेजू सांगता, पयलें तुजे आस्त बोदीक वीक आनी उपरांत येवन म्हजो पाटलाव कर. विचारूंक जाय आज आमी आमची काळजां खंय आसात. आमची काळजां देवात आसात, आमची काळजां संवसारांत आसात, आमची काळजां संवसाराच्या संतोशांत आसात, आमची काळजां संवसारा खातीरच बुल्ल्यांत आनी हांगासर वस्ती करन आसात, वा देवात आसात. आयचे पयले वाचप साम पावल आमकां बऱ्या उतरांनी सांगता, देवाक क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताजो मोग करतात. आतांय तुमी ताका पळयनात जाल्यार ताच्या वयर तुमी विश्वास दवरतात. खंडीत जावन ही पयले वाचपाची उतरां आज आमच्या जिवितांत सत जालीं. जेजू क्रिस्ताक आमी पळोवंक ना, पूण आमी ताजो मोग करता. ताका आमी देखूंक ना जाल्यार आमी ताका पाती येता. आमची काळजां आनीकी अदीक आनी अदीक मापान त्यास्त देवा ते आसूं, त्यास्त जेजू क्रिस्त ते एक जावं आनी अशें त्यास्त देवा बापाची खुशी आमच्या जिवितांत करूंक जाय जाल्यार कृपा आमी मागया. अशें एक बरें बाबार्थी जिवीत आमी जियोवया. संवसाराच्या सुखा खातीर लबदोन न्ही, बगार देवाच्या आनी सस्नीक सुखाक लबदोंक आमचें मोन आमी घट करया. देवाचो आदार आमी मागया. आनी तशेंच संवसार पाड न्ही, संवसाराचें सूख पाड न्ही, संवसाराची ग्रेस्तकाय पाड न्ही. ह्या संवसारांत जियेत आसतना हाजी सर्व आमकां गरज आसा, कळीत आसा. पूण केवल संवसारा खातीरच हांव जियेनासतना बगार देवा खातीर जिवोवचें तें बरें मोन तूं देव आमकां दिवन दी म्हणून आमी मागया. Te somia tuka he betone veda ma kite smoche mule makas betita tuka makas betita tuka undo jivita so Din maka postai Vain toda kaso Sasni pivan kartai Kastava raso foi Tuve mujer boprai Tu kas beto Maka tu veilăslai, Maka tu veilăslai. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजेर तुमचें बलिदान सर पजूदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्क्या पुयसुच्या डबा सिरस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, तुझे भक्त करूंक आमी तुका भेटोंक जाय तो गोवांचो वंडो आनी दाकांचो वायन तुमचो आमच्या हातांनी घालताय. ताजे वरवे हे आमचे भक्तीचे इनाम सरकार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो काय दोनी तेसो आणि आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताजे मरण समरमता, जिव्या बावरतान ताजे पुनर्जीवनपण परगडता. तेर बरवशान ताजे महिमवंत येण्याक त्रेकता. देखून आता देवदूतांनी भक्तां सांगाती, निरंतरी आमी ताजे स्तुती गायता. Povit, povit, povit gălparaso, सर्वेस्पोर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंचगीम तुका जय, उंचगीम तुका जय, उंचगीम तुका जय 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 जय, उंचगीम तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. उंचगीम तुका जय 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 जय, उंचगीम तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी चव्हाण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोद आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सोगुड परगटुया. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सरभोंवताराक आमची सरभोंवण कर. बापा, जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोड आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीचो मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांव सुमेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कारमोरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांनी सरकाळी
तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घभर म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयाकून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्या नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. त्या क्रसडकी पदव्याने महिमा तुझे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू जेजू तुमकां येताय येतूं दितू तुजी ससाय. जेजू जेजू तुमकां येताय येतूं दितू तुजी ससाय. म्हज्या सायबा देव तूं मोसो तुका हांव अद्वैता. तुज्या येण्याक आत्मो मोसो निरंतरी रावता. सुखाटीच्या बेटा परी जिहो राखून आसा. तुझे दिसका देच्या सोम्या तुझी सकत महिमा. जेजू
Jesu tu kayetai, Yetu bitu tu Jesus. प्रार्थूया. काकुळदरा बापा, सोडवण दितेल्या देण्याने तुवें आमकां दोशी केलाय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमच्या भितर वाडयताय, तशें ह्याच जेवणा वरवीं सरकार तुज्या ससनाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे बोडुकार. हळी घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हातीर वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका वर्णिता. हळयेक मोच्या सुख संतोषाक सोम्या तुजो सांगात सोदता. हळयेक मोच्या कष्टांनी दुखां सोम्या तुजो आदार मागता. हळयेक घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाळ पुत्रा सोमले आमकां बरें आशीर्वाद दी आमकां. भगीन क्रिस्ताचे कृपेन देव आमकां आमच्या तुवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.